तीस कुजावां दोन बँकाची एटीएम मशीन फोडपाच्या प्रकरणात बिरेस्तारा फोंडे पुलिसेन 2 जाणांक आंध्र प्रदेशाच्यान अटक केली। तांची नांवां जहांगीर इस्लाम पिराय 32 आनी शेख नादीम खान पिराय 52 अशी आसात। दोगूय एटीएम चोर मूळ बांगलादेशांतले आनी 4 जाण फरार आसात। तांचे खातीर फुडलो तपास चालू आसा अशी माहिती फोंडे पुलिशेचे उपअधीक्षक CL पाटीलान दिली। 18 ऑगस्ट तीस उसगांवां वाठारांत कॅनरा बँक आनी HDFC ह्या दोन बँकेची एटीएमां तांणी फोडिल्ली। ऑगस्टाच्या 18 तारखेक एटीएम थेफ्ट जाल्ली उसगांव। दोन एटीएम, एक HDFCचे आनी कॅनरा बँकेचे दोन्ही एटीएम लिफ्ट करून तितून चोरी जाल्ली। कॅनरा बँकेचे एटीएम ते फोडपाक पावले ना आनी जे HDFCचे ते फोडलेले अरावंड 12-12.5 लाख रुपया तितून कॅश काडलेली। त्याच्या वेळेला आम्ही चेक करून CCTV फुटेजाचेर कळ्ळें की ते एका मारुती व्हॅन गाडयेंतल्यान गेले आनी मागीर कळ्ळें ती व्हॅन थंयच्यानूच चल्ल्या म्हणून आमच्या जी एटीएम आसली थंय सायडीच्यान। त्या टायमार आमी स्पेशली जी बंगाली गँग आहा नॉर्मली इनवॉल्व आसता अशा केसींनी, त्या गँगीचेर आमी सस्पिशियस केले कित्याक हेच्या पयलीं उसगांव ह्याच गँगान एटीएम थेफ्ट केल्ली। सो आमी वेरियस इन्वेस्टिगेशन करतना कळ्ळें की कांय लोक पयलींच्या केसींनी एब्सकॉन्डीन आसात। तेचेर आमी कॉन्सन्ट्रेट जाले आनी कॉन्सन्ट्रेट जावन आमी तेंचे व्हेरिफिकेशन स्टार्ट केले। आमचे IG सर, ओमीर सिंग, आमचे SP साहेब आनी आमी सगळ्यांनी जे एक्यूज अवेलेबल आहा आनी एब्सकॉन्डींग आहा तेचे लिस्ट तयार केले आनी तेंचे व्हेरिफिकेशन स्टार्ट केल्या उपरांत आमकां अशें कळ्ळें की जे लोक एब्सकॉन्डींग आहा ते आनी खंय तरी इनवॉल्व आसले ओरिसा आनी थंय बेल सुटल्या थंयच्यान इन्फॉर्मेशन घेतल्या उपरांत आमी परते स्टार्ट केले, मडगांव व्हेरीफाय केले। आंध्र प्रदेशाक गंगन्नावर पुलीस स्टेशनाचेर असो एक अटेम्प्ट जालो आनी तितून 2 जाणांक अरेस्ट केले। सो आमी त्या पुलीस स्टेशनाक कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांकां विचारलें की हे तुमचे एक्यूज जे धरला ते तेंच्यान जाले बांगलादेशी। सो बिफोर दॅट म्हळ्यार हे 22 तारखेक इन्सिडंट जालो आनी आमचो 18 तारखेक विथीन 2-3 डेज हेंच्यांनी अटेम्प्ट थंय केलो आनी थंय ते 2 जाण मेळ्ळे। तेंच्यान आमी तेंच्यान जाले 18 तारखेक ते हुबळी विजीट केल्ली तेंच्यांनी, हुबळी आहले म्हणून। तेन्ना आमी हुबळी ज्या ज्या प्लेसीचेर तेंच्यांनी विजीट केल्या थंयच्यान CCTV फुटेज कलेक्ट केले आनी व्हेरीफाय करून कंपेर केल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की ते हेच एक्यूजचे आमचे कडल्यान एब्सकॉन्डींग जाल्ले। सो आमी आमचे 2 टिमी थंय धाडले, इमिडिएटली इंट्रोगेट केले, तेंच्यांनी ऑफेन्स कन्फेस केला आनी हितून आनी 4 एक्यूज अरेस्ट करपाचे आहा।